पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल दुसरो गूट सांज जुजे वाजा बाबार्थाक लागून पिडापीठ सोंसलेल्या भावा भयणांच्या आदाराक तूं गेलय आमची काळजां कोंतीन आनी दुखीन आसलेल्यांक तांय उकोड आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गराय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बोशयता तशी आमची पातकां बुगोश आनी आमकां तेणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आद्यान तसो सर्वता आमीन तिसरो गोट सांज जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली आयजूय जेजूचें राज वाडोवंक आमकां तुजी उर्बा दी आमच्या बापा सर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावन आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजळयताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल चवथो गोट सांज जुजे वाजा पिडेक सांपडलेल्यांक कुडी आत्म्याचो इलाज दिलय आयजूय तुजी मजत मागतल्यांक पिडेवंतांक बरी कर आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गराय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोश आनी आमकां तेणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परजळयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्या
सुर्याचो उजवाड परसळायताय आमच्या बासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा सांजो जेवाचा तू जेजू सुर्याचो उजवाड परसळायताय आमच्या बासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा सांजो जेवाचा तू जेजू सुर्याचो उजवाड परसळायताय आमच्या बासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा सांजो जेवाचा तू जेजू सुर्याचो उजवाड परसळायताय आमच्या बासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा सांजो जेवाचा तू जेजू सुर्याचो उजवाड परसळायताय आमच्या बासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा सांजो जेवाचा तू जेजू सुर्याचो उजवाड परसळायताय आमच्या बासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो सर्वोत्ता आमेन. पांचवो गूट सांज जुजे वाजा भाग्यवंतपणी जिवीत जिवंक केंडीक तुवें ह्या संवसाराक दोळे धांपले. आमकां शेगुणी जिवीत जिवन एक भाग्यवंत मरण फावो कर. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन तुवें रायज आमकां येवंक तुवें कशी सर्गात जाता तशें संवसारान जावन आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोड येताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल सांज जुजे वाज आमच्या पासत क्रिस्ताच्यो बासाण्यो फाव जावच्या प्रार्थया देवा तुज्या याज्ञिकाक भक्तीवून जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणां वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेचे आजिरियेचे शिमे पर्यान पडजोड आयली. तुज्या चाकराक तुजे देवीक उतर परगोटूंक आमकां उतराच्या जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी अस्कोतकायेन आनी पुनवंत जिवीत जोडूंक आनीक ताजे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावंक म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन तुवें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गात जाता तशें संवसारान जावन आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुलपेंत बरयली सरस्पो तूं येता आसा ओस्राम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन
आयज नवें सांत जुजेवाजाचे आयची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तरणाटी सगळ्या आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचे वरवीं जेजूक गवाय दिवंक तांकां फावो जावंक आमी मागुया. आयज आमचो तरणाट्यांचो कॉर्डिनेटर जोनस de कोस्ता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच एलेक्झांडर सावियो रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आपणा पासत खेरीत भाशेन मागूंक लायता बॅकबोन सर्जरी करपाक आसा बलदेव चौधरी आपणा पासत मागूंक लायता. ताजे पासत आमी मागुया देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक. ह्या सगळीं जीं कोण बरीं नात वेगवेगळे तरेच्यो सर्जरी करतात तांकां सगल्यांक आयज ह्या मिसांत आमी आल्ताराचेर हाडुया. पिकोवणी देवाची तांकां सगल्यांक फावो जावंक आमी मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत ह्या दिसांनी वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या राज्याक सतायतात. एक जावन आसा मादेई रिवर जी डायवर्ट करपाक कर्नाटका गव्हर्मेंट जायतो भार घेता आनी ऑलमोस्ट केल्लें आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट तांचे वाटेन तांकां आदार करता आनी आमचो गोंयचो सरकार घडये मातसो सवका आसा. पूण सगळीं पोरजां जेन्ना उठलेलीं आसा तेन्ना सरकारान आनी परजेन भाराभर मेळून आमची ही नदी सांबाळपाक आनी गोंय एके भाशेन सांबाळपाक मागुया. तशेंच दुसरे वाटेन डबल ट्रॅकिंग जो वावर RVNL आजून पासून बेकायदेशीर मुखार व्हरता आनी आमचो सरकारूय ओगी आसा. लोक दिसाच्या दिसाक ट्रॅकांचेर येवन हो वावर बंद करीत आसा. जाल्यार खेरीत भाशेन मागुया बेगीन ताका सारकें सोल्युशन मेळूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा बेकायदेशीर आसा तें सोडून दिवंक आनीक आमचे पर्यावरणाक आनी आमकां गोंयकारांक आनी गोंयचीं घरां जीं आसात तांकां सगल्यांक वायट पडपाचें आसा तें बंद जावंक खेरीत भाशेन देवाचो आदार आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या कालाचो दुसरो आयतार आनी आयचो दीस सांत जुजेवाजाची भोगती वाडूंक भेटयलोलो आयतार. आयच्या सेवा धर्मेचो विशय पळयात. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटात तो. देवा बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजू ह्या संवसारांत येवन मनशाकुलांची तारण करूंक वावुरलो. स्नानदाता जुआवान जेजूक वाट तयार केली आनी जेजू क्रिस्तान सोडवणेचो हत्यार जावन सर्गी राजेची वाट संवसारांतले यात्रांतल्यान दाखयली. सांत जुजेवाजान हीच वाट चलूंक जेजूक परगटलो आनी सगल्यांक ताची खबर परगटली. सांत जुजेवाजाक नमुनो कसो घेवंक ताचे भक्ती उद्देशी ताची विनवणी अणभवूंक आनी तारणाची वाट चलूंक आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक तारणाची तांकां भागीदारांक करूंक सगल्यांक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत हाची गवायकी आमकां पवित्र पुस्तकांत जायती मेळिल्ली आसा. जेजू देवाचो पूत म्हूण जायते सांतां भक्तांनी आपल्या जिवितांतल्यान परगट केल्लें आसा. तरी आसतना जायते पावटी आमकां शिकोवण मेळ्ळ्या आसतनाय आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा आसतनाय आमकां अणभवूय आसतना जायते पावटी आमचें जिवीत शेळमोळें जालां. जायते पावटी आमचें जिवीत विस्वास धरिना तसलें जालां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी भोगसणे मागुया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. सोम्या जेजू, सगल्यांक तुजो उजवाड जावंक तूं आमकां पाठयताय. पूण उजवाडाची किरणां नाकारून कालोखांत आमी बुडून रावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. क्रिस्ता जेजू, तुजे कृपेन आनी शांतीन वाडूंक तूं आमकां सबार सोयेक दिताय. ते आमी ओगडायल्यात आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू, शांतीन जिवूंक तूं आमकां पाठयताय. पूण आमी दुस्पोटाचीं, वेगळोचाराचीं आनी दुस्मानकायेचीं हातयारां जाल्याव आमकां बोगोस. सुम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायला, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. सर्वेस्पराचे दोळ्यान मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक
परतून हाडल्यार पावना, पूण पृथ्वीच्यान सिमापुर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. आनी एकदां म्हणुया. बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर बडोव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब. बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण राष्ट्रांच्या ग्रोटांचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब. तुजी खुशी करूंक येता. योजनांनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतरांक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब. बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुज्या प्रमाणीकपण व्हडलोले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणय. सर्वेस्परा. जबाब. बापा, हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. बागेबंद पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोलें पयली चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे खोशेन जेजू क्रिस्ताचो दोरदूक जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरीत शारांतले पवित्र सोबेक म्हणजे क्रिस्ता जेजू सोबें पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उचारतात त्या सगल्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात, कारण तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबें आसूं. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतोल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवान जेजू आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हळां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायेलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवान अशीय गवाय दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें,
जाचेर तूं आत्मो देंवलेलो आनी थारलेलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. भाव भयणीनो, आयज हीं उतरां जुआंव बावतिस्ताच्या तोंडांतलीं आनी बागेवन जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान ती बरयता. इल्लेशें समजूंक आमकां बरें, बागेवन जुआंवाचें शुभ वर्तमान सगल्याहून निमाणें बरयल्लें शुभ वर्तमान. आनी बागेवन जुआंव जेजूचो खेरीत आपुरबायेचो आपोसलो, खेरीत आपुरबायेचो आनी मोगाचो शीस अशें आमी म्हणटा, तो सगल्याहून निमाणो मेलो. उरलेले सगळे जे सांत आपोसल आसात तांचे परबेक आमी तांबडे आंगवस्त्र घालता, ते मारतीर मेले. फकत जुआंव ताचे परबेक आमी धवे आंगवस्त्र घालता, कित्याक तो उतार पिरायेर मेलो. भाव भयणीनो, जेजू देव हें मानून घेवपाक आमकां सोंपें काय अवघड काय? आयज आख्खो संवसार आसा आनी आख्ख्या मनशा कुडाक जेजू देव हें मानून घेवपी सगळीं जीं कोण क्रिस्तांव आसात तीं जेजू देव म्हूण मानून घेतात. जायतीं जाणां जीं क्रिस्तांव न्हू, तांणी बावतिस्म घेवंक ना, तीं जेजू देव म्हूण मानून घेतात. आनी ह्या पासून जायतीं जाणां आमकां जीं क्रिस्तांव न्हूय सांगतात आपणा पासत माग जेजू लागीं, म्हाका पेकोवणी दी म्हूण माग. हे आमच्या दुसऱ्या धर्मांच्याय भाव भयणां पासत आमी जायते फावटी मिसाचे बेटेन मागता. तांकां विस्वास आसा, ते भावार दवरतात की जेजू देवाचो पूत म्हूण. जाल्यार दुसरे वाटेन असलेय मनीस आसात जे जेजू देवाचो पूत न्हय म्हणटात. फाटीं काटार जेन्ना वर्ल्ड कप जालें तेन्ना थंयसर डॉक्टर जाकीर नायक म्हणटा ताका, तो इस्लामाचो प्रिचर, मुस्लीम प्रिचर, ताका आपयलो थंयसर प्रवचन करपाक वर्ल्ड कपाक. आनी थंयसर प्रवचन करता आसतना जे व्हिडियो भायर सरल्यात तातूंतलो एक व्हिडियो आमी पळयता, नको तुमी पळयला जाल्यार, जंय एक क्रिस्ती भयण ह्या सगळ्या मुसलमान भावा भयणां मदें जी बसलेली आसली आनी डॉक्टर जाकीर नायक शिकोवन दितालो जेजू विशीं. तो जेन्ना उलयलो आनी ताणें म्हणलें जेजू देवाचो पूत न्हू, तो सगल्याहून श्रेश्ठ प्रवादी देवाचो. तेन्ना ती उबी रावून ताणें सगल्या उजीर जेजू देवाचो पूत ही गवाय दिली. पवित्र पुस्तकांतलें सांगपाक प्रयत्न केलें, पूण आपूण पवित्र पुस्तक शिकलेलो अशें म्हणून डॉक्टर जाकीर नायक म्हणटा ह्या प्रिचरान, जेजून एकूय कडेन पवित्र पुस्तकांत हांव देव आनी म्हाका नमस्कार करात अशें म्हणून सांगूंक ना हो दावो केलो. अनएक्विवोकल टर्म्स ताणें आपण केन्ना देव म्हूण सांगूंक ना, पवित्र पुस्तकांत तें मेळ्ळो ना. हें डॉक्टर जाकीर नायक ते वस्तरेक सांगपाक लागलेलो. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत जरी तर आमी वाचीत जाल्यार जेजू लागीं विचारला तेन्ना पासून जेजून जाबाब दिला. आनी जेजून जाबाब दिता आसतना जुआंव बावतिस्तान पासून आपल्या शिसांक जेन्ना धाडलेले जेजूक विचारपाक, तूंच तो काय आमी आनी कोणाची वाट पळोवपाक रावपाची. आनी तेन्ना जेजून सरळपणी सांगपाक जातालें, कित्याक जुआंव बावतिस्त ताचो काजन तो, आनी दोगूय जाण एकेच वाटेन एकेच दिशेन वावर करतात. ताका कडेन जेजून सांगपाक जातालें, वय हांवूच तो, आतां तूं भियेनाका, भिवपाची कांयच गरज ना, हें कडेन जेजून म्हणूंक जातालें. पूण जेजूचो जाबाब तेन्नाय जालो, वचात आनी जुआंवांक सांगात, तुमी जें कितें पळयलां, तुमी कितें आयकलां तें सांगात. कितें कितें घडटा हांगासर, मेल्लीं जिवीं जातात, थोंटीं आसात तीं चलपाक लागतात, हें सगळें जें तुमी कितें पळयतात तें वचून सांगात. गोवाय खुद जेजू आपणाचीच दिना, जाल्यार जेजूक गोवाय दिवपी जायते आसात पवित्र पुस्तकांत. मनीस गोवाय दितात, घडण्यो गोवाय दितात, आनी तातूंतल्यान जेजूचें देवपण आमकां सरळ उक्तें जाता. आनी हें देवपण जें आमकां उक्तें जाता तें मानून घेवपाक जरी तर मनीस आयज आपणाची कंडिशन्स दवरता,
डॉक्टर जाकीर नायक म्हणटा ताणें एक कंडिशन दवरलें, एक चॅलेंज दवरली. जरी तर पवित्र पुस्तकान जेजून इन अनएक्विवोकल टर्म्स हांव देव म्हाका नमस्कार कर अशें म्हणलेलें आसा जाल्यार आपण क्रिस्तांव जाता. आय विल कन्वर्ट टू क्रिस्टियानिटी. भाव भयणीनो, क्रिस्ती धर्म कन्वर्शनाचेर धरलेलो ना. आनी कन्वर्शन म्हणटा तेन्ना हाडलो आनी तुजें नांव बदललें आनी तुका क्रिस्तांव केलो हो आमचो भावार्थ न्हू. पूण कन्वर्शन म्हणटा तें कन्वर्शन ऑफ हार्ट. आनी कन्वर्शन ऑफ हार्ट म्हणटा तें काळजाचें. ही बदलणी येता जेन्ना हो बदलपाचो अणभव आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान जी निमणी वोड आमी आयकता, जुआंव बावतिस्त ही गोवाय दिता कित्याक ताणें अणभवलें. आपणें कितें पळयलां तेंय ताणें सांगलें. हांव ताका वळखना पूण ताचेच विशीं ताचीच वाट तयार करपाक म्हाका धाडला. आनी ही वाट तयार करता आसतना जुआंव बावतिस्तान सगल्यांक शिकयल्यात जिवीत बदलूंक, आपल्या जिविताच्यो वाटो नीट करूंक. जें कितें वांकडें तिकडें आसा, चुकीचें आसा, जें कितें सारकें ना, अनितीचें आसा, तें सगळें सारकें करपाक जुआंव बावतिस्तान बोवाळ मारून मारून हें सगळ्या लोकांक सांगलेलें. आनी ह्याच पासत तो उदकाचें स्नान तांकां दितालो. जीं कोण मानून घेतात वय हांवें चूक केली आनी म्हाका ही वाट धरपाची आसा, हो सोडवंडार जो येता ताची वाट म्हाकाय चलपाची आसा अशें म्हणून जीं कोण मानून घेतालीं तांणी हो बावतिस्म घेतलो. आनी खुद जेजू जो जुदेव धर्मान जल्मल्लो, आपुणूय जुआंवाशी आयलो तेन्ना जुआंवान पयलीं जेजूक म्हणलेलें नाय आमी अशें करूंक जायना. तुवें म्हाका स्नान दिवपाक जाय वो हांवें तुजे कडचें स्नान घेवपाक जाय कित्याक तूं म्हजेवन व्हड. जल्मान जुआंव बावतिस्त पयलो जल्मला, मागीर जेजू जल्मला. पूण जुआंव बावतिस्त खेरीत भाशेन हें सोत दाखोवन दिता की जरी तर तो म्हज्याहून पयलो आसा जाल्यार तो देव. जो कोण जल्मूक ना तो ताच्याहून पयलो आसपाक शकना. पूण जेजू सदांच आसा. आनी जरी तर भाव भयणीनो आमी समजोवपाक प्रयत्न केले जाल्यार ताची समजणी आख्खी पुर्तेपणी घेवपाक आमचे मदल्या कोणाकूच ती कॅपेसिटी ना. आमी कितलींय शिकूं, कितल्योय डिग्री जोडूं वा कितलीच आमी कॉम्पॅटिबल स्टडीज म्हणटा त्यो करूं, आमच्यान तें समजूंक जायना. आनी जें कितें समजूंक जायना ताचे फाटल्यान वचून आमी जरी तर आमची कंडिशन घालता, भोव करून हो डॉक्टर जाकीर नायक आसा ताचे भाशेन, जाल्यार आमीच देव जाल्ल्या भाशेन. जुआंव बावतिस्तान खेरीत भाशेन आपलो अणभव सांगलो. हांवें खूद हें पळयलां, खूद हांवें आयकलां. आनी कितें आयकलां आनी कितें पळयलां, जेन्ना स्नान दितालो आनी स्नान दिता आसतना जें कितें सोत देवान जुआंव बावतिस्ताक कळयल्लें, स्नान घेता आसतना जाचेर आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो तूं पळयशी तोच देवाचो अभिशेक, तोच सोडवंडार, तोच मेसियस. आनी मेसियस म्हणटा तो बेश्टो मनीस न्हू आनी एक प्रवादी न्हू. मेसियस म्हणटा तो फकत देव. कित्याक देवाच्यानूच आमकां सोडोवपाक जाता, मनशाच्यान जायना. आनी खुद देव जेन्ना मनीस जावन आयला तेन्ना जुआंव बावतिस्त ही गोवायकी दिता. हांवें हें पळयलां, आत्मो देंवलोलो आनी ताचेर थारलोलो हांवें पळयला. तो आवाज हांवें आयकला, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत. भाव भयणीनो, आमची मुसलमान भाव भयणी जी आसात, इस्लाम आसात, तांची ट्रिनिटेरियन थियोलॉजी म्हणून ना. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो, त्रिएक देव, ते एक जण एक देव आमी सत मानता. एक कुटुंब, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. आनी जे मेरेन हें बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो आसा तें समजून घेवपाक जांच्यान जायना तांच्यान जेजू देव म्हणून मानून घेवपाकूय जावचें ना. जाल्यार आमी जायते पावटी असल्यो वस्तू आयकून आमचें मन घुसपागोंदळाक सोंपडूंक शकता. जाल्यार जेजू देव म्हूण पवित्र पुस्तकान आनिकूय जायत्या जाणांनी गोवाय दिल्या. जुआंव जेजूचो शीस सगळ्यांहून जो निमाणो मेळ्ळो तो खेरीत भाशेन आपुणूय ती गोवाय दिता. जेजू खुर्सार जेन्ना मेलो, शोधपोती जो आसलो तो घोडे भावार्थ दवरपी न्हू. जेजूक फर्मोण मारून थंयसर त्या खुर्साचेर चडोवपाक
ही जुट्टी ताच्या हातान आसलेली आनी तें एग्जिक्युशन ताणें केल्लें आनी तें केल्या उपरांतूय निमणो शोधपोती आसा तो गवाय दिता खरेंच हो देवाचो पूत आसलो. जें कितें पळयलें आनी जें कितें अणभवलें ताचे विशीं पुस्तकां वाचून न्हय. भोव करून आमची मुसलमान भाव भयणां आसात आनी डॉक्टर जाकीर नायक जो इस्लामीक प्रिचर आसा तो पवित्र पुस्तकाचेर वो स्क्रिप्चरांचेर धरून आपणाचे हे आर्ग्युमेंट्स कोत्ता अशें आमकां समजूंक जाता. क्रिस्ती भाव भयणीनो, पुस्तकाचो धर्म न्हू, इट इज नॉट द रिलीजन ऑफ बूक. इस्लाम हो धर्म आसा तो रिलीजन ऑफ द बूक. पवित्र पुस्तक जें आसा आमचें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा तें देवान बरयलां अशें आमी केन्नाच म्हणना. पूण पवित्र पुस्तक जें आसा बायबलान जें बरयल्लें आसा इट इज वर्ड ऑफ गॉड इन वर्ड्स ऑफ मॅन. देवाचें उतर मनशाच्या उतरांनी. जाल्यार दुसरे वाटेन इस्लाम आसात ते स्वत मानतात की आपलो कुरान जो आसा देवान कानान सांगला प्रवाद्याच्या आनी ताणें बरयला. भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो वस्तू समजून घेवपाक आनी ताचेर भासाभास करपाक घडये आमकां वेळ पावचो ना. पूण गरजेचें तें न्हू. आमचे आर्ग्युमेंट्स आमी खंयचे घालपाक शकता. कोणाक थंडायलो, कोणाक ओगी केलो, सोबे माजार उबी रावून ती क्रिस्ती वस्तरी इतल्या सगळ्या मुसलमान भाव भयणां मदें तिणें सांगून दिलें की जेजू खरें देवाचो पूत आनी तूं म्हणटा तसो तो बेस्तो सगळ्याहून व्हडलो प्रवादी तितलोच न्हय, इट इज बियॉन्ड दॅट. आनी आपल्या अणभवांतल्यान ती उलयली. जाल्यार आमी भाव भयणीनो आयज जेजूचे गोवाय. जुजेवाज जेजूचो गोवाय जालो. ताचे बरोबर आनी कितलेच सांत भक्त जे आसात जेजूचे गोवाय जाले आनी ते जेजूचे गोवाय जाले देखून आयज आमी तांकां सांत भक्त म्हणून पाचारता. तांची आमी एके भाशेन मजत मागता. आमकां समजून घेवपाक वा आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ज्यो आडकोडी आसात तांचेर आड झुजपाक वा ह्या संवसारान जें कितें आमकां मनीस कशी जियेता आसतना आडकोडी घालता, त्रास करता, ताचेर आड आमी जैत व्हरपाक. देंवचाराची पदवी जी ह्या संवसारांत आसा आमकां परतून परतून पातकान ओडटा आनी आमकां आमच्या आत्म्याची पिडा करून कुडीच्याय पिडांक आमकां सतायता. असल्या वेळार किरीत भाशेन आमी ह्या सातां भक्तांची मजत मागता. आमकां आदार कर. पवित्र आत्म्या लागीं आमी आदार मागता. अशें करता आसतना भाव भयणीनो, आमी ही गोवाय दिवपाक आमकां आपयल्यात. गोवाय कसली? आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, धाकटेंशें वाचप, पवित्रपणाक उलो. आमी पवित्र जावपाक. भाग्योन जुजेवाज पवित्र जालो. कशे भाशेन? जें कितें ताणें वाचलोलें, आयकल्लें आनी अणभव घेतलेलो देवाचो ल्हान भुरगो आसतना तावन पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आनी आपल्या आवय बापाय लागीं आनी आपल्या संदेशकारां लागीं जी आकारणी ताणें घेतलेली भावार्थाची, ही भावार्थाची आकारणी तो जियेलो. खुद आपूण वाचपाक शिकलो. देवाचें उतर वाचता आसतना ताणें सातां भक्तांची, दुसरे 7 भक्त जे जावन गेल्यात तांचे अणभव वाचले, समजलो. आनी जें कितें आपणें अणभवलां तें ल्हान आसतना तावन दुसऱ्या भुरग्यांकूय तो वाडटालो. आनी मागीर व्हड जाता जाता जेजूचो गोवाय जावपाक पयस पयस वचपाकूय जें आव्हान ताचे मुखार आयलें तें ताणें मानून घेतलें. आनी देखूनच यादनीक जाल्या उपरांत गोंयांत, तशेंच मंगळुरांत, तशेंच श्रीलंकेन जंय पाद्री नासले, हो अणभव जेजूचो घेवपाक किरीत भाशेन साक्रामेंतांची भाव भयणीनो गरज, पवित्र पुस्तकाची गरज. पवित्र पुस्तकान जें देवाचें उतर आमकां मेळटा तें समजूंक, वाचूंक आनी तें आमच्या जिवितांत घालपाक गरज. आनी हें करपाक यादनिकांची जी गरज आसली, हे जे श्रीलंकेचे लोक आसले जंय यादनीक आसले तांकां सगल्यांक भायर उडयल्ले. हॉलंदेज सरकार जेन्ना काल्विनिस्ट म्हणटात ते, तांणी सगळे कॅथलीक प्रिस्ट आसात तांकां भायर घातलेले ह्या जुंव्या वेले. तेन्ना ह्या लोकांक साक्रामेंत दिवपी, साक्रामेंत भेटोवपी कोणूच नासलो. आनी असल्या वेळार जुजेवाज थंयसर भितर सरता. कित्याक साक्रामेंताची भरती ना जावन हो लोक आपल्या भावार्थान हालत दोलत, हो लोक साणून पडत, ही ताची हो एक ताचो हुस्को ह्या लोकां सगळ्यांक जालो.
जरूय तो लोक पवित्र पुस्तक देवाचें उतर वाचून आपलो भावार्थ घोट सांबाळटाले तेन्ना जुजेवाज थंयसर पावल्या उपरांत आनी मिसाची भेट आनी हेर साक्रामेंत तांचे पासत भेटयल्या उपरांत क्रिस्ती भावार्थ श्रीलंकेन सदांच जिवो उरलो आनी आयज ह्या जुंव्याक हो भाग्यवंत आसा सांत जुजेवाज आमचो गोंयकार थंय वचून हे जेजू ताणें तांकां दिलो देखून आयज हो जुंवो ताका आपलो आस्कारी म्हणून मानता तर जेजूक गोवाय दिवपाक गेल्लो देखूनच आयज ताचें पवित्रपण उखलून दवरलेलें आसा तर भाव भयणीनो आमकांय जणेकल्याक विचून काडल्यान जशें आयच्या पयल्या वाचपान इजायच प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तुका मान मेळ्ळो आनीक तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तावन तुका वेंचून काडला आमकांय जणेकल्याक वेंचून काडलेलीं आसा आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तावन आमकांय जणेकल्याक हें आपोवणें दिल्लें आसा आमकांय जणेकल्याक वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या वेळार हे अणभव दिल्ले आसात पर्सनल एक्सपिरियन्सीस जातूंतल्यान आमी देवाचो अणभव घेतला जेजू देव हें आमकां थावें जाल्लें आसा आयज आमी गोवायकाय जे भाशेन जुआंव बावतिस्तान म्हणलें ताका हांव गोवाय दितां आयज आमच्यान उबी रावन जेजूक गोवाय दिवपाक जाता वो दिवपाक तयार आसा हांव आमी डॉक्टर जाकीर नायक हाणें व्हडलें प्रवचन केलें वर्ल्ड कपाक आनीक जेजूचेर आड उलोवंक ना तो जेजू सगल्याहून व्हडलो प्रवादी हें ताणें मानून घेतलें हें प्रिचींग केलें पूण जेजू खंय तरी देंवयलो हें जाणा जावन ही अस्तरी उबी रावन तिणें आपली गोवाय दिली न्हूच फकत बेस्तो सगल्याहून व्हडलो प्रवादी पूण तो खूद देवाचो पूत जाल्यार आमच्याय जिवितांत भाव भयणीनो जेजूक गोवाय दिवपाक आमकां जायते पावटी सोयेक मेळटात घडये टॉकाक वचून उबी रावन सांगपाक न्हय ओ आमी आल्ताराचेर येवन व्हडलें प्रवचन करपाक वो प्रिचर जावपाक न्हय पूण दिसा दिसपट्टी आमचीं उतरां आमच्यो करन्यो आमचे भोंवतणी जीं आसात तांचें सवें पयले सुवातेर आमचींच जीं घरचीं आसात आमचींच जीं भावार्थाचीं मनशां आसात आमचे बराबर हो भावार्थ जियेतात तांचें सवें जायते पावटी आमी म्हणटा आमचीं क्रिस्तांवां बरीं न्हू दुसरीं आसात तीं पूण बरीं पूण आमचीं क्रिस्तांवांच आमच्या क्रिस्तांवांची वाट लायतात आमची क्रिस्तांवांच आमकां क्रिस्तांवांक आदार करनात सपोर्ट करनात वयर चडपाक दिनात जायते पावटी म्हणना आमी आमचे अणभव आनी आमचे अणभव जरी तर असले एकामेका सवें जरी तर कोडू जाल्ले आसात जाल्यार भाव भयणीनो आमी मागीर धर्माचेर आड उलयता आमी देवाचेर आड उलयता आमी धर्म मुखार व्हरतल्या याज्ञिकांचेर आड उलयता कित्याक आमकां एक कोडू अणभव मेळ्ळेले आसात जाल्यार हांव क्रिस्तांव कसो हो प्रश्न जण एकल्यान विचारचो हांव क्रिस्तांव कसो दुसऱ्या म्हज्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक वो क्रिस्ती भावा भयणांक जावं म्हज्या घरच्यांक शेजाऱ्यांक वा जांचे बरोबर हांव वावर करतां तांकां एक गोड अणभव भावार्थाचे दिता काय म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या करण्यांतल्यान आनी म्हज्या वागणुकेंतल्यान हांव एक कोडू अणभव दितां जातूंतल्यान क्रिस्तांव जावंकूच नासलो जाल्यार बरो आसलो अशें जायत्या जाणांक दिसता क्रिस्तांव बरे न्हू हें जायत्या जाणांक दिसता जायतीं जाणां धर्म सोडून पासून वेतात कित्याक धर्म वायट म्हणून न्हय धर्माची शिकवण वायट म्हणून न्हय पूण आमी जी धर्म जियेता ते आमचो धर्म सारको जियेनात कावंटर विटनस आमी जाता ह्या पासून जायतीं जाणां आयज धर्म पासून सोडून गेल्लीं आसात आनी आमी आमचो धर्म सारको जियेनात देखून हे भाशेन जायते जाण प्रिचर जे क्रिस्ती न्हय ते आमकां असलें आव्हान दितात चॅलेंज दितात कित्याक आमच्यान उलोवपाक जायना आमच्यान आमचे जिवितान आमच्या उतरां करण्या वरवीं हे विटनस दिवपाक जायना जाल्यार बहुत थोडे आसात जाणी हो विटनस दिल्लो आसा तांकां आमी सांत भक्त म्हणटा तर आमकांय जण एकल्याक जुआंव बावतिस्ता भाशेन हींच उतरां म्हणूंक तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितालो तो हांवें देखला आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां हीं उतरां जुआंव बावतिस्तान म्हणलीं ती आमच्याय जिवितान खरी जावंक दिसाच्या दिसाक आमी गोवाय जावंक आनी हे भाशेन भाग्योन जुजेवाजाची परब आमी फाल्यां मनयता ही 9 दीस आमी ताची नोवेनां केल्यान जायत्यो वस्तू घडी आमी मागल्यात वचोन थंयसर आमी नोवेनांनी जुजेवाजाची घडी मजत मागल्या पूण ज्या मेरेन आमचो भावार्थ जुजेवाजा भाशेन पवित्रपणा वाटेन जायना आनी पवित्र जावपाक आमकां उलो मारलेलो आसा तो आमी जियेना भाव भयणीनो आमकां हें शांत समाधान मेळचें ना तर हे भेटेन ही कृपा आमकां मागुया आमी जण एकलो जेजूचे गोवाय आतां हे मिसाचे भेटेन जेजूक आमी घेता उंड्या सोऱ्याच्या रुपान
तो खरो देव ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. ताका कुमन्यांवांतल्यान आमी घेता तेन्ना हेंच बरेपण घेवन आमी भायर सरूंक आनीक पवित्रपणाची वाट चलता आसतना जेजूचे गोवाय जावंक आमकां करपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, अकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचेवन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी सोंदान संस्कारांतल्या बापाच्या भोगसणाची वेंग पोरचेक अणभवूंक दिवंक आनी दोयेच्या कोरण्यांनी पोरचेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडारांनी नागरिकांचो हुस्को दवरून फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक आनी कालकुतीची उदरगतीची आनी दोयेची हत्यार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी सोमेस्तांनी देवाची कालकूत अणभवूंक दुसऱ्या सोवे कालकुवंत जावंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सांत जुजेवाजाची भक्ती करूंक तांच्या पावलांनी पावल मारूंक तांच्या विणवणे कृपेचे जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा पासत मागुया. आमचे पुलीस जे आसात, आमची सेवा करतात, आमकां राखतात, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. जायत्या आमच्या पुलिसांक आपलो वावर करता आसतना आडकोडी आसात, ऑर्डर्स आसात. जशें एकलो आमदार तांकां म्हणटालो पुलिसांक, आमी जाणात रे तुमचें काळीज आमचे बराबर आसा, पूण तुमकां ऑर्डर्स लागतात. आनी असल्या संदर्भान जायते आमचे पुलीस भाव भयणां असल्या घुसपागोंदळाक सांपडलेलीं आसात. आपलो जॉब काय आपल्या काळजान स्वत आसा तें. जाल्यार खेरीत भाशेन मागुया सगल्या पुलिसां पासत तांकां स्वता पासत उबे रावपाक. आनी ज्यो खोट्यो ऑर्डर्स आसात, लोकांचेर आड ज्यो ऑर्डर्स आसात, ह्या दिसांनी घडी जायत्यो येतल्यो असल्यो ऑर्डर्स, जाल्यार असल्यो खोट्यो ऑर्डर्स आसात त्यो कुशीन दवरून स्वता वाटेन उबे रावपाक ह्या आमच्या सगल्या पुलीस भाव भयणां पासत आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुज्या मोगाचे गोवाय जावंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्या. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय सगळें तूं आमकां तुज्या मोगान आनी काकलुतीन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता, तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच तीं सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो गुपूर गोठुया. सुम्याची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरबुद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू देवाचो पूत नीज देव नीज मनीस आनी आमकां आपल्या बापाशी व्हरूंक आनी पवित्रतायेन जिवंक ताणें उलो मारला. आमकांय ताणें बापाचीं भुरगीं केल्यात देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशी बसूया. आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी भाग्योन जुजेवाजाचे नवें आमी समारंभला. आमच्या तरणाट्यांक शाबासकी आनी दिनवास आयची मिसाची मांडावळ तांणी केल्या. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जीन दान जालां 22,890 रुपया आनी दाबोलीं कपेलान 755 रुपया. सगळे मेळून 23,640 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसां सदांचे भाशेन जातलीं. पयले मीस 6:30 वाजता सान पावलोची समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली मांडावळ करूंक. दुसरे मीस 8 वाजता होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी मांडावळ करतली. आनी तिसरे मीस 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी त्या उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची भोजवण आमचे फिरगोजेन दर बुधवाराक सांजेर 7 वाजता आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता. मातशें चोत्राय धरची ह्या विशीं. आमी पयलीं बुधवार आनी शुक्रार सांजेर करताले. फकत बुधवारा दीस सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण जातली 1 वर आनी शुक्रारा दीस 6:30 वाजता मिसाचे आदीं आनी त्या उपरांत मीस. सोनवारा दीस 6 वाजता इगोर्जेन आयताराचें ऑब्लिगेशन मास इन इंग्लीश आनीक सांताक्रूज कपेलान दाबोली 6:30 वाजता आयताराचें मीस. सांगला ते भाशेन SFX म्युजीक स्कूल आमी सुरू करता. तातूंत गिटार, ऑर्गन आनीक वायलन वाजोवंक तशेंच वॉयस ट्रेनींग हे आमी घालतले. जे कोणाक खुशी आसा ह्या सुमानान आतां आमची ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. आवय बापायनी चोत्राय धरची. तुमच्या भुरग्यांक हो सोयेक दिवचो, हो सोयेक सगल्यांनी घेवचो आनी भुरग्यांक तुमच्या मजग शिकोवचें. फाल्यां 16 तारीख आनी जुजेवाजाची परब. जुजेवाज भाव भयणीनो आमचो गोंयचे दियोसिसीचो आस्कारी आनी आमचो गोंयकार. खेरीत भाशेन हे परबेन आमी सगळीं फाल्यां वांटो घेता. सकाळचीं मिसां सांकवाळे हांगासर जातलीं. तशेंच आमचे फिरगोजेन 7 वाजता परबेचें मीस जातलें. आमी जुजेवाजाची भक्ती आमच्या गांवांत आनी आमच्या घोराब्यांनी वाडोवंक जाता तितले प्रयत्न करुया. आमचे फिरगोजेन एक कमिटी आसा, फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज. 5 जाणांक वेंचून काडलेलीं आसात. ती आमकां कितें भाशेन आदार करतलीं आमचें देवसांव जुजेवाजाचें आमचे फिरगोजेन वाडोवपाक. आमी जाता ते भाशेन तांकां सहकार दिवया. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक 16 आमकां गोंयकारांक एक व्हड दीस ओपिनियन पोल डे. जेन्ना आमचें गोंय उरलेलें नाजाल्यार आमी महाराष्ट्राची एक डिस्ट्रिक्ट जावन उरपाची. जाल्यार ओपिनियन पोल डे जाल्लो तो ह्या दिसाक जाल्लो जुजेवाजाच्या परबे दिसा 16 जानेराची. तर आतां सद्याक आमच्या गोंयांक आमी जाणा कशे भाशेन त्रास जाल्ले आसात आनी खंय आमी पावलेले आसात. एके भाशेन आमचें गोंयकाराचें अस्तित्व आयडेंटिटी नाच जावपाचे वाटेर आसा. एक मोठी आयडेंटिटी क्रायसीस आमकां जाल्या. कित्याक ज्या कोणाक आमी वेंचून काडलेले आसात ते बेजबाबदार जाल्यात. आनी ते बेजबाबदार जाल्यात देखून लोकांन आपली आयडेंटिटी राखपाक मुखार सरपाकूच जाय. आमी जरी तर आमच्योच वस्तू करपाक बिजी उरले, आमी फेस्तां करपाक उरल्या, आमची फुंगसावां करपाक बिजी उरल्या, वा आमी फकत टोर्नामेंट करपाक उरले, खेळपाकूच उरले, जाल्यार आमी खेळटा आसतना, आमी मजा करता आसतना, आमची फेस्तां करता आसतना आमची आयडेंटिटी, गोवन आयडेंटिटी नाच जावपाची आसा. ह्या पासत भाव भयणीनो, सगल्यांक आनीक एकदां उलो मातशें जागृत जावया. आनी सगळीं जागृत जावया म्हणटा तेन्ना कुडक्यांनी न्हू. आज पासून जायती जागृताय गोंयांत आसा,
पूण जाता ते भाशेन कुडक्यांनी गेल्ले आसा. फाल्यांच्या दिसाक सगळीं बाराबोर येवपाक एक व्हडलो उलो मारलेलो आसा आनी चलो सांकळी हो एक नारो गाजयल्लो आसा. सांकळी थंयसर आमची म्हादेई नदी चड व्हांवता जाल्यार त्या जाग्यार सगळे आमचे सिवील सोसायटी आसा ती NGOs आसात तातूंत एक्टिविस्ट आसात मुखार चल्ल्यात सगळीं बाराबर येवन आमी आमचो ताळो गाजोवपाक अवेरनेस जातलें आनी त्या उपरांतूय आनीकूय जातलें. आनीक आमची म्हादेई नदी आमकां गोंयकारांक आसा तशीच जाय आनी आमची बायोडायवर्सिटी आनी आमच्यो हेर वस्तू आसात त्यो आतां एक्सप्लेन करपाची गरज ना. पूण हें सगळें सांबाळपाक आमी बाराबर आयज येवपाक गरज आसा. देखून सगल्यांक उलो मारला 16 तारखेर सांजेर 4 वाजता ही जमात जातली सांकळे विर्दी आमोना ब्रिज जी आसा थंयसर एक ओपन ग्रावंड आसा त्या जाग्यार. आमी आमच्या पिरगोजेन तावन वो ह्या गांवांत तावन आमी वेतले. तुमकां कोणाक येवपाची खुशी आसा सांगला तशें तुमची नांवां दिवची जाता जाल्यार तुमचे लागीं गाडयो आसात ह्योय गाडयो घेवन आमी भायर सरूंक जाता जाल्यार आनीक एक पावटी हांव उलो मारता आमच्या सगळ्या फिरगोजकारांक भायर सरया त्या दिसाक फेस्त करया सकाळीं गणगणान आनी मागीर सांजेर आमी सगळीं जाता तितलीं भायर सरून सांकळे वचुया आनी आमचोय ताळो गाजोवया की नदी जी आसा ती आमची माय आमकां ती जाय आनी ती आमकां जाय कित्याक ती जरी तर ना जाल्यार सवका आमची आयडेंटिटी काबार जावपाची आसा आनी हें षडयंत्र आख्खें सवकासायेन चल्लेलें आसा सगळे वाटेन जावं दुसरे वाटेन डबल ट्रॅकिंगाचें काम चलता त्या वाटेन आनी हेर जे प्रकल्प हाडटात आमचे जॉब्स जे आसात जॉब्स कोणाक दितात आनी कोणाक मेळनात हेंय आमकां दिश्टी पडटा. प्रचार केल्लो आसा तो एक भाशेन आसा प्रोपगंडा एक भाशेन आसा पूण ग्रावंड रियलिटी दुसरी भाशेन आसा. हेंय बीन पळोवन आमी सगळ्या गोंयकारांनी आयज उठपाची गरज आसा. एक प्रश्न म्हाका आयिल्लो एका पत्रकाराचो इज चर्च सपोर्टींग दीस आंदोलन. हांवें ताका जबाब दिला येस चर्च इज सपोर्टींग दीस आंदोलन. आमी ऑफिशली घडये आजून पासून आमकां कांयच स्टेटमेंट येवंक ना कित्याक वेळ थोडो आसा रोखडें हें जाल्लें आसा देखून घडये स्टेटमेंट चर्चीचो येवंक ना. पूण जायते पाद्री जे भाशेन आमच्या इगोर्जांनी आतां ह्या दिसांनी सांगत आयल्यात हांवूय हिंगासान सांगता येस चर्च इज सपोर्टींग दीस आनी ह्या आंदोलनान आमी वांटो घेता नॉट एज चर्च हाची मातशें चोत्राय धरची आमी वांटो घेता एज गोंयकार आमी सगळे गोंयकार देखून आमी भायर सरोन हाका वचपाक जाय पूण हें वचपाक आमी सगळीं खंयच्याय धर्माची आमी जावं जाल्यार फ्रॉम द चर्च आमी हो उलो मारता. हांव पादविकार कसो चिखलेचे फिरगोजेचो आमच्या सगळ्या चिखलेकारांक न्हयच फकत क्रिस्तांवांक उरल्यात तांकांय सगळ्या धर्माच्या लोकांक न्हयच फकत चिखलेकारांक पूण सगळ्या गोंयकारांकूय हांव उलो मारता भायर सरया बाराबर या आनीक आमचें गोंय आनी आमचें अस्तित्व आमची आयडेंटिटी गोंयकारांची आमचे पासत आनी आमची फुडली पिळगा जी येवपाची आसा तांचे पासत सांबाळपाक आमी मुखार सरुया. 20 तारखेर तावन आमची बोंपाट सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. सकाळीं 7 वाजताचें मीस जें आसा तें आमचें नोवेनाचें मीस जातलें मांडावळ करतली कॉन्फ्रारिया बोंपाट. आमी सगळीं तातूंत वांटो घेवया आनी हे आमचे कॉन्फ्रारीचे भाव भयणां आमचे लागीं आदार मागतात तो तांकां ही परब मनोवपाक आमी आदार करुया. मीस जाल्या उपरांत तरणाट्यांची जमात आसतली सगळ्या तरणाट्यांनी रावचें. भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमचीं काजारां जाल्यात जायतीं सगळे काजारां विशीं जी शिकोवन दिल्ली आनीक डिसिप्लीन जो सांबाळपाक मागलेलो आसा तो आमी सद्दां एक्सप्लेन करता व्हंकल न्हवऱ्यांक जेन्ना ती तयारी करूंक येता. आयज सगळ्यांक आनीक एक पावटी उगडास करता कित्याक जायतीं जाणां आमी विसरलेलीं आसा कशें दिसता. तुमचीं जेन्ना लग्नां आसात नापशल्स आसात तेन्ना डेकोरेशन करपाक खंयच्याय वेळार येवपाची संवय मातशें बंद करची. 8:30 वाजता सकाळीं ते 12:30 वाजता पासून इगोर्ज उक्ती आसतली. 12:30 वाजता इगोर्ज बंद जातली. जी कोण लग्न जातात वा तुमची कसलींय फुंगसांवां आसात मातशें हाचे विशीं चोत्राय धरची. 12:30 वाजता इगोर्ज बंद जातली. म्हणटच तुमची जी नितळसाण करपाक जाय डेकोरेशन करपाक जाय तें ह्या वेळा भितर तुमी करचें. तशेंच तुमचें फुंगसांव जाल्या उपरांत फिरगोजेची नितळसाण सांबाळपाची जबाबदारी तुमची सगल्यांची. बो करून जी कोण ही हे फंक्शन करतात तांची.
जे डेकोरेटर्स येतात वो जे कोण केटरर्स येतात तांकां खेरीत भाशेन उलो मीस जाल्या उपरांत आनी तुमची सर्वीस जाल्या उपरांत इगर्जेची भोंवतण सारकी निवळ आसूं दी. डेकोरेटर्स जे तुमी कितें एक्स्ट्रा कितें घातलेलें आसा तें रोखडेंच काडून व्हरचें आनी केटरर्स जे आसात तांणी जेवन खावून वो सर्वीस करून जाल्या उपरांत वस्तू ह्या वाटेन त्या वाटेन वडोवच्यो न्हू. खेरीत हो एनावन्समेंट करता तुमची जेन्ना काजारां जातात वो तुमी कितें सर्व करतात तेन्ना आमचें डस्टबीन आसा तो जागो न्हू. जे केटरर्स आसात तांणी बंदोबस्त करची जें कितें तुमी खावन पिवन जाल्या उपरांत जो वेस्ट जनरेट जाता तो हांगासरलो व्हरपाक. आनीक एक पावटी सांगता ही आमची डस्टबीन आसा तो जागो न्हू. ह्या पासो जीं कोण काजार जातात आनी फुंगसांवां करतात तांणी मातशें चोत्राय धरची. जरी तर तुमकां ही नितळसाण सांबाळपाक आडखोड जाता जाल्यार सर्वीस हांगासर करची न्हू. आनी एक पावटी म्हणटा सर्वीस हांगासर करची न्हू. जरी तर मीस जाल्या उपरांत आनी सर्वीस जाल्या उपरांत तुमच्यान जरी तर क्लेनलीनेस मेंटेन करपाक जायना. कित्याक लोक आमचो जायते पावटी समजना पिवन जाल्या उपरांत थोड्यांची कोपां थंयसर इगर्जेचो पॅरापीट आसा ताचेर आसता कोण आनी खंय सोप्याचेर दवरून वयता. मातशें इल्लेशें आमकां हें सिवीक सेन्स आसचें. आनी जरी तर आमकां तें सिवीक सेन्स येयना जाल्यार सगलीं जीं कोण फुंगसांवां करतात तांकां म्हणटा डोंट सर्व. जाल्यार हाचे विशीं मातशें चोत्राय धरची आनी हें मातशें सिरियस घेवचें म्हूण तुमकां सगल्यांक विनंती करता. समुदायाच्यो जमाती 15 सेंट विन्सेंट डे पालोटी रेजिना मुंदी 6 वाजता सुकुरिना गुदिनो हांच्या घरान. 26 तारखेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी रेंद्राबाट दाबोली सांजेर 6 वाजता कायताना मारिया हांच्या घरान. लग्न जावंक फुडें सरता किंग्सली ऑसी रॉड्रिगीस तो पूत सेर्तोरियो रॉड्रिगीस आनी मॅगी कोसेसांव रिकार्डिना फेर्नांडीस हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता वेनेसा आलिशा नोरोना हिचे लागीं ती धूव एंटनी नोरोना आनी सांतोलिना नोरोना हांची रावता शोराव. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडूंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगलीं उबी रावया. एक फ्री किडनी केअर कॅम्प आसा 21 तारखेर सोनवारा दिसा विदा क्लिनिक्स सांकवाळ हांगासर. तुमकां सगल्यांक थंयसर येवपाक आमंत्रण आसा. सुर्विसपूर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया इदाचो अंक U35 पेज नंबर 249 U35. Novena prayer to Saint Joseph Vaz. Loving Father, through the wonders of His mercy, your Son sowed the seed of your word
into the hearts of people. Following in his footsteps, your servant Saint Joseph Vaz spent his whole life doing good by the inspiration of the Holy Spirit and under the patronage of the Virgin Mary. And so he showed us that we too can win the crown of blessedness by walking in the footsteps of your Son. We rejoice that you placed your seal on his heroic life and inspired your holy church to declare him a saint. Now, through his intercession, we implore you to grant us this favor. Kindly pray silently for your intentions.